मोगाच्या भवानान भयणो, ह्याच्या दिसांनी आमी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलीं वाचपां आयकतात आनी ह्या वाचपांनी जेजू आमकां खरें शिस्त जावंक जायत्यो आज्ञा दिता, जायते संदेश दिता, जायत्यो शिकवण्यो दिता. आनी आयच्याय शुभ वर्तमानांत आयच्याय वाचपांनी आमकां हेंच आयकूंक येता, एक खरो शिस्त जातलो जाल्यार कितें करूंक जाय. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा दुसऱ्यांचो परामर्श करप वा जीं आमचे लागीं आदार मागूंक येतात तांकां उदारपणान तांचो आदार करप, हें जेजू म्हणटा खरो शिस्त जातलो जाल्यार आमी अश्यो बऱ्यो करण्यो करूंक जाय. आनीक एक म्हणल्यार जीं आपल्या जिवाची चड मोग करतात तांकां आत्म्याची कुशलकाय मेळना आनी दादोसकाय मेळना. जीं कोण क्रिस्ता खातीर आपले जिवाची पर्वा करिनात, क्रिस्ता खातीर आपलो जीव वगडायतात, क्रिस्ता खातीर तीं आपलो जिवाचे कुरीस घेवन जेजूच्या फाटल्यान चलतात, तांकांच ही खरी कुशलकाय मेळटा. हें आमी आयच्या तिनूय वचपांनी आमकां दिसून येता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी एलिजे प्रवादी आनी ते सुनामेचे अस्तोरेची खबर आयकल्या. ती सुनामेची अस्तोरी लग्न जाल्लें तिचें आनी पूण तिका भुरग्यां बाळ आसूंक ना. आमकांय बी जायते फावटी असले परिस्थिती आसतात, भुरगें बाळ नासतना आमचें दूख जाता. पूण ही अस्तोरी हें दूख आनी हें ताचें निराशीपण कुशीक धरून ती ह्या देवाच्या प्रवाद्याक दया दाखयता. ती फकत ताका तिच्या घरांतूच घेयना, ती ताका जेवण तयार करता आनी मागीर ताच्या घोवा कडेन उलोवन त्या प्रवाद्याक पासत एक विसो घेवंक एक कूड लेगून तयार करता. ही अस्तोरी हे प्रवादाची गरज वळखता आनी ताका आदार ताणें आदार मागिना आसतना ताचो आदार करता आनी ताचे सगळें दया दाखयता. सर्वेस्पूर तिका हे तेचे दयाळ करणे पासत एलिजे प्रवाद्या वरवीं तिका मजुरी फावो करता. आमच्या जिवितांत असल्यो परिस्थिती येयल्यात, आमी ह्या सुनामाचे अस्तोरी परी जाल्यात काय, हेंच अचप्रस्त आमी आमच्या जिवितांत करुया. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळयल्यार सांत पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां पवित्र स्नानाची खोल समजणी दिता. तो म्हणटा पवित्र स्नाना समयार जेन्ना आमी उदकांत बुडटा तेन्ना आमी जेजूच्या मरणांत जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत आमी मरता आनी ताचे बरोबर आमी न्हिकी पिता. आनी जेन्ना आमी त्या उदकांतल्यान भायर सरता तेन्ना आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेता. पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेतना आमी ते उदकांतल्यान भायर सरता तेन्ना आमकां एक नवें जिवीत फावोर जाता. तर हेंच सांत पावलो आपल्या ह्या चिटींत आमकां सांगूंक सोदता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू दोन म्हत्वाच्यो शिकवण दिता. पयली म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करतले जाल्यार आमी आमच्या फामिलीच्या वा आमच्या घरच्या मनशांचो चड मोग करिनासतना जेजूचो चड मोग करूंक जाय. हांगा पळयल्यार आमकां दिसता जेजू आमचे मोदें फूट घालूंक सोदता अशें न्हय, पूण आमच्या जिवितांत आमच्या फामिलींत एक बरें जातलें जाल्यार, एक बरें मोगान वागतलीं जाल्यार आमी पयले आमच्या जिवितांत जेजू काडूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमचो मोग जेजूचेर आसूंक जाय. जेजूचेरूच मोग आसल्यार आमच्या घोराब्यांनी आमकां शांती मेळटली, आमच्या घोराब्यांनी आमी एकामेका सवें मोगान जिवंक पावतलीं. तर जेजू म्हणटा आपणाकूच पयलो आपल्याच्या काळजांत पयलो जागो दिवंक जाय अशें म्हूण जेजू आमकां शिकयता. आनी तो म्हणटा जो कोण ताचो पाटलाव करता ताणें आपलो कुरीस उबारून ताच्या फाटल्यान येवंक जाय आनी आपल्या जिवाचो जो कोण चड मोग करता ती तांकां कुशालकाय मेळची ना, पूण तांकां तांचें सगळें विवाड जातलें अशें म्हणटा.
दुसऱ्याच फावटीर जेजू आमकां सगल्यांक उदार आनी दयाल करूंक एक उलो करता. जेजू म्हणटा, जी कोण आपल्या फाटलावदारांक येवकार दितात ती म्हाका येवकार दितात, आनी जी म्हाका येवकार दितात ती म्हाका कोणें धाडला तो म्हणल्यार आमचो देव बाप ताका येवकार दितात. जेजू भाशेन जेजू म्हणटा, ल्हान ल्हान बऱ्यो कोरण्यो करून आमी एकामेकाचो आदार करूंक जाय. एक उदाहरण दिल्लें आसा म्हणल्यार एक ल्हान उदाहरण दिल्लें आसा म्हणल्यार तें म्हणल्यार एक थंड उदकाचो पेलो देखून दिवप आपल्या फाटलावदारांक. ती देखून एक बरी कोरणी ती कोणाच्यानच करूंक येता. असल्यो धाकल्यो बऱ्यो कोरण्यो करून आमी दुसऱ्यांचो आदार करूंक अशें आमकां जेजू फरमायता. आमच्या जिवितांत असल्यो जायत्यो परिस्थितींत आमी सांपडल्या तेन्ना आमच्या जिवितांत कोणूच आदार मागूंक येता तेन्ना आमी ताका आदार केला काय हेंच आमी आमच्या जिवितांत प्रश्न हाडुया. जेन्ना कोण आमचो भाव आमचे शेजारी त्रासांत सांपडल्यात तांकां आमी पावल्यात काय, तांच्या आदाराक पावल्यात काय हीच आमी आमच्या जिवितांत हाडुया. जेजू आमकां हेंच करूंक आज उगडास करता. तर आमी ह्या वाचपाचेर आज नियाळ करतना सोम्या जेजूचो अदीक मोग करूंक वावरुया. ताका पयलो आनी म्हत्वाचो जागो दिवंक आमी आमच्या जिवितांत एक सुवात तयार करुया. तशेंच आमच्या जिवितांत येतले कुरीस आमी उखलून जेजूचो फाटलाव करूंक वावरुया. हें केल्यारूच आमी जेजूची खरी फाटलावदारां जातलीं. हें केल्यारूच आमी जेजूचो हो बरो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक पावतलीं. आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक आदाराक पावूंक, मनशां जावंक, ताचे मोदें जेजूक ओळखून घेवंक वावरुया.